भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया सायाळ, साळ, साळिंदर वा पोर्कुपायन ह्या प्राण्या विशीं. हाची लांबाय सादारण 3 फूट आसता. 2 ते 18 वर्सां मेरेन साळ जगता. साळीची नर पिलां व्हडलीं जातकच वेगळीं रावतात, तर मादी पिलां आवय वांगडा रावतात. साळ हो मध्य पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया हांगा पळोवपाक मेळटा. अमेरिका, आफ्रिका, युरोपांतूय तो आसा. कांय कडेन पाळीव प्राणी म्हूण ताका पाळटात. तो माणसाळटा, मनीस सांगता तें आयकता. साळ जमनीर रावता. कांय साळी झाडांचेर, तांकां पेंवपाकूय येता. भुरग्यांनो, साळ ही चड करून शेतांनी बिळां वा घोल करून रावतात. तातूंत साळीचें पुराय कुटुंब रावता. भितर अन्न सांठोवपाक वेगळो जागो आसता. साळीच्या बिळांतल्यान भायर येवपाक, भितर वचपाक 2-3 तरी वाटो आसतात. पण आक्रमण केलें जाल्यार कुटुंब मुखेली सोडून हेर साळी त्या वाटांतल्यान बिळान वचून लिपतात. साळी ही शिवराक भाजयो, फळां, मुळां, कंदमुळां खातात. ताका लागून त्यो बागायत, शेतां, पोरसांचें लुकसाण करतात. ती घट फळांय फोडून खावपाक शकतात. साळ रंगान काळी. ताचे फाटल्यान 20,000 वयर कांटे आसतात. खूब घट आनी टोकदार अशे. ते पोकळ आसतात. 30 सेंटीमीटर मेरेन लांब कांटे. आपल्याक धोको आसा अशें दिसत जाल्यार ती दुस्माना कडेन फाट करून उबी रावता आनी हे कांटे उबे करता. शिकारी लागीं आयलो जाल्यार ती ताच्या आंगार फाट करून धांवून वता. ताका ते कांटे तोपले काय साळ थंयच्यान पळटा. कांय वेळार हे इतल्या वेगान घडटा की ती बाणा सारके कांटे सोडटा असो पळोवपाचो समज जाता. ती बाण सोडटा हो गैरसमज. तिका हात लायल्यार पासून हे कांटे तोपतात. भुरग्यांनो, खरें म्हणल्यार हे कांटे न्हय, तर तिचे केस, जे कांट्या सारके आसतात. ते गळून पडले वा कोणाक तोपले जाल्यार परते येतात. भुरग्यांनो, कांट्या प्रमाण साळीचे दांतूय परत येतात. ती कॅल्शियम मेळोवपाक मेल्ल्या हरणाच्या शिंगा पासून खाता. कांट्या सारक्या केसांक लागून ती पळोवपाक विचित्र दिसता. उक्त्या जाग्यार साळीक धरप तशें कठीण न्हय. कोणूच सहसा तिच्या वाट्याक वचना. भारतांत साळ सगळ्याक आसा, कुमांव ते हिमालय मेरेन. तिची लांबाय 3 फुटां मेरेन, तर वजन 15 ते 18 किल. हॉक्सन पोर्कुपायन, ब्रश टेल पोर्कुपायन ही साळ पश्चिम बंगाल, आसाम, मलेशियांत मेळटा. साळीच्यो 3-4 जाती आसात. थोड्यांची शेपडी ब्रशा सारकी. फिलिपिन्सान साळी पोसून तिचें मटण विकतात. भारतांत साळ मारपाक बंदी आसा. साळी विशीं कांय गैरसमजूय आसा. ती बिळां भायर सान्न मारता, शेण सारयता. ती आसता थंय देवचाराचो वास आसता, अशें जायते. पूण ते सगळे गैरसमज. तर भुरग्यांनो, अशी ही साळ. मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन वाचात, अभ्यास करात, खूब खेळात.